मोहन देसाय, हांव ह्या वार्डाचो कावन्सिलर. हे जे नंदा लेक आसा ते म्हज्या वाठारांत येता आनी हे एक वर्सभर पयलीं फाटीं हे वेटलँड तशेंच रामसार सायट डिक्लेअर केली सरकारान आमच्या. आनी जेन्ना रामसार सायट डिक्लेअर केली त्या नंतर आमचे लोकल आमदार म्हण आमचे वॉटर रिसोर्सीस मंत्री म्हण जावं कावन्सिलर बाकी सगळे हांगा आयिल्ले. आनी हो जो हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो एक्चुअली आमचो गणपती विसर्जन स्पॉट जावन आसा. आनी ह्या गणपती विसर्जन स्पॉटाचेर आमी गणपती सकल आमचे न्हंयक विसर्जन करता. खूब वर्सांची आमची हें आसा, परंपरा आसा. तेन्ना आतां ही रामसार सायट डिक्लेअर जाल्या नंतर हांगा ही रामसार सायट आसा ती आख्ख्या आमच्या हिंदुस्तान भितर नंदा लेक फेमस जाली कडेन आसा. तेन्ना खुबशे आमचे आज रामसार सायट पळोवपाक खुबशे स्टुडंट येतात, खुबशे कॉलेजीचे स्टुडंट येतात, भायल्यानय लोक येतात, खुबशे स्टेटींतले लोक येतात, मुद्दम हो लेक पळोवपाक येतात. ह्या लेकाची खुबशी मोठी हिस्ट्री आसा ती काही लोकांक खबर ना. जेन्ना आमी लोकांक एप्रोच जातात तेन्ना ह्या तळ्या बद्दल आमी हिस्ट्री सांगतात. आनी आज जेन्ना सरकारान आमचो पयलींसान एक बंदारो आसा आनी हे उदक आमी हांगा स्टोर करतात, शेत रोवपा खातीर करतात. तातूंत भितर हांगा बरे बरे बर्ड्स येतात, लोक फिशींगय करतात. आनी हे रामसार सायट जाल्या नंतर हांगा भरपूर लोक येवपाक लागले, बरे बरे हांगा कपल येवपाक लागले, लोक शुटींग करपाक येतात. आनी आमचे स्टुडंट्स जे येतात ते हांगा ह्या नंदा लेकाचेर असायनमेंट करपाक येतात. तेन्ना खुबशे बर्ड्स येता हांगा. आतां काल आमी पळयलें की एक आमचो व्हिडिओ रिलीज जालो हांगा कोण तरी एक सोशल मिडियाचेर. आनी तो हांगा आयला, ताका हांगा त्या तळ्या बद्दल कांय खबरच ना, ताका कसली एलर्जी आसा म्हाकाय खबर ना. तो हांगा आयला आनी कित्याक उलयता आनी एक दिशाभूल करता. तो कितें करूं सोदता हें आमकांय खबर ना. कितें जर विचारता म्हण कितें हांगा लोकल लोकांक चिंता आसा, ह्या जे ट्युरिस्ट येतात तांकां अरे जेन्ना एक ट्युरिजम स्पॉट आसा जावं खंय ऑल गोंयांत सुद्दां ट्युरिजम स्पॉट आसतात थंय हे ट्युरिस्ट येतले ट्युरिस्ट येवपाक जाय. ट्युरिस्ट जेन्ना येतात हे नव्यानच जालां आमची रामसार सायट. अजुनूय काय हेचो डेव्हलपमेंट अशें काय सुरवात जाला. गव्हर्मेंटाचेर डेव्हलपमेंट सगळें एस्टिमेट बी सगळें करप चालू आसा. आनी हे जे मुखार पळय जाल्यार ते बारीकशें आमचे जे ब्युटिफिकेशन केला आनी खूब जावपाचें आसा कळटुका. आनी लोक हांगा मुद्दम येतात कितें पळोवपाक की बरे बरे बर्ड्स पळोवपाक मेळटात. जो कोण सोशल मिडियाचेर जेणे काल व्हिडिओ व्हायरल केला तो म्हाका कळना की तो कितें सांगूंक सोदता की तो कितले एक्सपर्ट आसा ह्या बर्डाचेर, जे नंदा तळ्याचेर तो कितले एक्सपर्ट आसा. आमचे भितर आमची बायोडायवर्सिटी टीम आसा आनीक आमची भितर बायोडायवर्सिटी टीमी भितर शशकांत बाबा आसा, तो एक आमचे बर्ड्साचे एक्सपर्ट आसा. तो सगळी बर्ड्सा बद्दल तेका म्हायती खबर आसा. तो हांगेन सायट सीन करून भुरगे आपले कॅमेरा घेवन सगळ्यांक दाखयता, शुटींग करून दाखयता. तेन्ना हांव मागता की अशी दिशाभूल करची न्हू. आनी तशें हांव जे हांगा आमचे लोक येतात, कोण म्हणटात बर्ड्स प्रेमी म्हणटात, कोण आनी कितें मोग करपाक येता म्हणटात, ह्यो गजाली फोट आसात. लोक हांगा येतात, थंडेच्या वाऱ्याक बसपाक येतात. खुबशे लोक येतात, स्टुडंट बारीक बारीक येता, फॅमिली येता सांगपाचें म्हणल्यार. तातूंत अशी तांची दिशाभूल करप ना. पण हांव एक लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, जे आमचे ट्युरिस्ट म्हणटा तांकां, जे आमचे लोकल जो भायर जे लोक येतात तांचे कडेन हांव विनंती करता की हांगा डस्टबीन दवरलें येवचें, हांगाचो आस्वाद घेवचो. पण ज्यो काही हांगा बाटल्यो बिटल्यो कोण उडयता डस्टबिन दवरलें डस्टबिनां उडोवचें. आपल्याले जे गार्बेज म्हण कितें आसा ते आपल्या शिस्तीन ते दवरची. हें हांव लोकां कडेन अपील करता, मागता की हांगा उडोवचें न्हू म्हणून. आनी जेणे करून असले जे टिकाकार आसा ते टिका करपाक दिवची न्हू. आमी सुशिक्षीत लोक आसात. जो कोण सोशल मिडियाचेर जो तेणें काल व्हिडिओ व्हायरल केला ताका ह्या तळ्या बद्दल कांयच खबर ना, ताका रामसार सायटी बद्दल कांय खबर ना. आनी तो कितें सिद्ध करूं सोदता हें म्हाकाय खबर ना. तेन्ना ताणें विचार करचो आनी ताका जर ह्या तळ्या बद्दल म्हायती बी हाज्यानी बरी म्हायती जाय जाल्यार ताणें म्हाकाय मेळचें. लोकल कावन्सिलर समर्थ आसा. गेल्ली 10 वर्सां हांव कावन्सिलर म्हणून काम करता, चेअरपर्सन म्हणून काम केलेलें आसा, सगळें खबर आसा. तेन्ना ताका जाय जाल्यार ताणें म्हाका मेळचें. अवश्य ताका म्हायती दिवपाक सोदता. हे आमचे मदीं जो नंदा एक दिसता पळय, जे मदीं स्टोन दिसता तो पांडवाचो फातोर आसा, तेजे 5 रेगा आसात. मुखार एक आयलंड आसा. आनी हांगा लोकांचे पयलींसान एक शेत रोवपाचें म्हण पयलीं ह्या गांवच्या लोकांक हांगा उदकाची खूब परिस्थिती बिगड आशिल्ली. तेन्ना ह्या तळ्याचेर लोक डिपेंड आशिल्ले. ह्या तळ्याचेर लोक फिशींग करताले, ह्या तळ्याचेर रेंव काडटाले. अशी खुबशी ह्या तळ्याची हिस्ट्री आसा. हो जो पांडवाचो फातोर म्हणटा तो फातोर सुद्दां एक देवूळ बांदपाचें आशिल्लें. एक रातीन आनी एक वातीन हे टेम्पल जावपाचें आशिल्लें. पण काही कारणान सकाळची फातोड जाली आनी शेतकार भाव आपले जोत घेवन हांगा पावले तेन्ना पांडव तोच फातोर थंय उडोवन गेले. अशी खूब हिस्ट्री आसा सांगता जाल्यार. हांव त्या सोशल मिडियाचो कोण आमचो जेणे व्हिडिओ व्हायरल केला ताका जर हाज्यानी बरी म्हायती जाय जाल्यार म्हाका मेळच म्हणटा.
ॲडवोकेट शशिकांत नायक. हांव रावपी काकोडेचोच, हांगसरलो लोकल. हांव नंदा लेकाचो वेटलँड भितर तो डिक्लेअर केल्ले कडेन आसा गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डान. आतां सांगपाचें म्हणल्यार 2016च्यान हांव हांगा बर्ड वॉचिंग करता आनी तशेंच जी म्हाजी कितें सायट लिंक आसा त्यो हांव सदांच ई बर्ड म्हणटेचेर घालता. आनी ई बर्डाक घालता त्या कारणान जो सायंटिफीक डेटा आसा तो डेटा घेवन म्हाका दिसता कितें रमसाट सायट डिक्लेअर करपाक तेणी म्हाजो डेटा आसा पळय जो बर्ड्सा खातीर तो तेणी यूज केल्लो. पयर जो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तितून तो म्हणटा की म्हणून हांगा बर्ड्सूच ना कांय ना आनी रमसाट सायट जी डिक्लेअर केल्या ती बेश्टीच डिक्लेअर केल्या आनी ह्याच्या लोकल MLA आनी कावन्सिलरांनी आपल्या फायद्या खातीर केल्या म्हणटा ही गोश्ट सामकी चुकीची आसा. कित्याक लागून जो मनीस हेजेर कमेंट करता पळय न्हू तेका हेजे बद्दल 0% नॉलेज आसा. हांव म्हणटा 0% नॉलेज आसा. तेका हितून भितरले कांयच खबर ना. जे रमसार सायट म्हणून उलयता पळय न्हू त्या रमसार सायट कितें म्हणटा तें ताका खबर आसपाना. आतां सांगपा म्हणल्यार तेका त्या मनशाक हांवें कोणा कडल्यान कॉन्टॅक्ट नंबर घेवन तेका कॉन्टॅक्ट केलो आनी तेका हांवें मॅसेज घातली कितें म्हणून आयज तूं यो आमी 7 बर्ड वॉचिंग करपाचें आसा यो तुका जे बर्ड तुमी केन्ना पळोवना तुज्या लायफान ते तुका बर्ड हांगाच दाखयता म्हणून. सो तो हांगा येवपाक पावलो ना कित्याक लागून मे बी तेजें कितें कारण आसा तें म्हाका कांय खबर ना. ओके कितले स्पिशीज आसा बर्ड पळोवपाक मेळटा कितले वरायटीज अशे मेळटले हांगा आमी दिसाक म्हणल्यार आमी अशे लोकली केन्ना येयली जाल्यार सकाळ सान आमी एक ट्रीप करीत जाल्यार 1 वराची जाल्यार 60+ स्पिसीज पळोवपाक मेळटा. 60 तरेच्यो डिफरंट पक्षीची जाती पळोवपाक मेळटात. बरं दोतोर एक सांग म्हाका हांवें जे इतलें पळयलां पूण गार्बेज लोक हांगा उडयतात जे बॉटल आसा सोऱ्याचे बॉटल पळयल्या प्लास्टीक जावं सगळे उडयतात भितर तातूंत कितें सांगूंक मेळटा. हांगा पळय लोक पयलींच्या भशेन आतां लोक शिकोनाशिल्ले लोक ना सगळे लोक शिकले कडेन आसा. सो हांव लोकां कडेन अपील करता बाबा कोण कितें बॉटल घेवन येता कितें चिप्स घेवन येता चिप्साचे पॅकेट घेवन येता ती परत तेंचे कडेन हांव अशें हात जोडून विनवणीची कळकळत विनवणी करता की तेणी परत ते घेवन वयचे आनी आमी हांगसर डस्टबीन दवरले कडेन आसा ते डस्टबिनांनी ते घालचे नाजाल्यार एकठांय तरी करून दवरचें. कारण कितें जो कचरो आमी लिटर करतात तो उदकाकच वयता आनी लास्टाक तो आमकांच मेळटा. दोतोर एक सांग म्हाका तुमी कितलीं वर्सां जालीं आसतली तुमी हांगा बर्ड वॉचिंग करपाक येतात. हांव जवळ जवळ आतां 2016च्यान हांगा बर्ड वॉचिंग करता. 16 हांव आनी म्हागेली बायल दोगांय बर्ड वॉचिंग करपाक येता. आमी सदांच येता. आमी सकाळी येता केन्ना सांजची येता. सांजची येयल्यार आमी 6:30 7 म्हळ्यार हांगा बसून उरता. हांगा नो डावट हांगा लोक येता बसतात कित्याक सावड्डेक हांगा अशी ओपन स्पेस नाच जंय बसपा सारकी आशिल्ली. आतां हें रमसार सायट जाल्ले कारणान लोकांक खूब जाणांक हांगा बसपाक मेळना. हांगा सोंपे आसात बरो तुका हांगा वारो येता हांगा आनी बरो तरेन हांगा सनसेट पळोवपाक मेळटा तेका लागून लोक येतात हांगा. कुलदीप बाबू तूं कितलीं वर्सां जालीं तूं हांगा येता आनी आतां तुवें कितें कितें पळयलां हांगा. वर्सां अशीं न्ही पण हांव म्हाका दिसता गेल्या 4-5 वर्सां मायज जाला आसतली. म्हळ्यार ऑफनली येयना हांव पण मंथली आठवड्याच्यान एकदां नाल्यार म्हयन्यांतल्यान 2दा येता आनी चडसो टायम म्हाजो विकेंडाचो येवप जाता. आनी त्या टायमार हांव ट्राय करता की एक तर सकाळी फुडें येवचें नाल्यार सांजचे तेन्ना आमकां पक्षी हांगा खूब मेळटा डिफरंट तरेचे आनी डिफरंट सिजनान डिफरंट बर्ड्स मेळटा. आयज हांव येयल्लो हांगा 7 तेन्ना हांव आनी शशिकांत सर हांगा मातशें आमी बर्डिंग केलें तेन्ना आमकां खुबशे पक्षी मेळ्ळे लायक रेजिडेंट आनी थोडे मायग्रंट्स म्हणपाक शकता. डक्स मागीर किंगफिशर्स बी इटर्स आनी बाकीचे हेर. सो तूं हांगा बर्ड्स पळयतात. हय थोडे लोक म्हणटा हांगा बर्ड्सूच ना म्हणून. ना आसा हांगा बर्ड्स तुमी फक्त सारको टायमार पावत न्ही हांगा आनी एज पर सिजन हांगा आसा हांगा बर्ड्स. सो हांव हांगा रेग्युलर येवपाक ट्राय करता आनी बर्ड्स पळोवपाक ट्राय करता. तूं आतां खंयच्यान आयला. हांव आतां उसगांवच्यान. तुमी कुठून आलाय. माझं नाव हर्ष बागायतकर आहे आणि मी पवई मुंबई येथून आलो आहे. ओके इकडे काय काय बघितलं तुम्ही. इथे तर लाईक खूप सारे बर्ड्स आणि लाईक लोटसेस वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे लाईक फ्लोरा आणि फॉना. तर एक खूप ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स होता. लाईक आम्ही लाईक मुंबईवरून आलोय तर मुंबईमध्ये असं काहीतरी पाहायचं असेल तर लाईक खूप सारे किलोमीटर्स आम्हाला जायला लागतं लांब. आणि लाईक इकडचे लोक आय थिंक खूप लकी आहेत की त्यांच्या लाईक डोर स्टेपलाच अशी एक विसिनिटी आहे
की ते लोक येऊन लाईक दे कॅन फील लाईक थेरपी. सो लाईक खूप खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. तर लाईक माझा लाईक सेकंड टाइम आहे इकडे. मी लास्ट टाइम आलेलो तेव्हा लाईक पाणी जरा कमी होतं. आय थिंक एका डिफरंट वेदरमध्ये आलो. पण आता इकडे डॅम बांधल्यामुळे लाईक पाणी एकदम भरलेलं आहे. त्याच्यामुळे आय थिंक खूप वेगवेगळ्या टायपाचे बर्ड्स आणि लाईक फ्लावर्स वगैरे आले आहेत. तर आय थिंक खूप खूप लकी आहे तिकडचे लोक की लाईक ते लोक लाईक इथे येऊ शकतात एव्हरी नाव अँड देन अँड लाईक फील सो गुड अबाउट नेचर. तुम्ही गेल्या वर्षी कधी आलेलात पाठीमागे किती वर्ष पहिल्यांदा तेव्हा इकडे पक्षी होते? तेव्हा आय थिंक पाणी कमी असल्यामुळे पक्षी वगैरे तर नव्हते. पण तेव्हा पण लाईक तेवढाच सिनिक एक्सपिरियन्स होता. लाईक पाणी एवढंच लाईक साफ होतं. आणि लाईक लकीली अजून ही जागा खूप क्लीन आहे आणि तशीच राहावी अशी माझी इच्छा. तर लाईक इट्स अ लाईक ब्लेसिंग टू बी हिअर राईट नाउ. I'm Sanjana, my sister Suju. We are local from here. We barely stay 5 minutes away from here, and we don't get usually time to come over here. But whenever we do, we try to come over here. So this is a natural reservoir, and I'm very grateful for the government to develop this place. And very few people know about this place. I think this should be a major spot to visit because it's just very beautiful and they have literally a huge variety of bird species as well as flower species. And when we see this, I want other people also to see this beauty. People also should get the opportunity to witness this beauty, and it's like how we keep our homes clean. It's our duty and responsibility to keep this place also clean. I've seen here people, it's always different people, their way of chilling is different. Okay, people eat snacks, drinks. Okay, it's their responsibility to take their whatever the waste, it's their responsibility to take home. Don't pick up others' kachra, only pick up yours. That's the only contribution you can do. Yes, Right. there is no restriction here not to bring food or drink items, but you should take just like how you get your food items, you should take it back also, your leftovers. That's the only good contribution you can do over here to protect this beautiful land. That's the only message I would like to convey. And every hidden gem in Goa, we local people get our friends, family from everywhere. When we show this beauty and serenity to our family or friends, we feel great because आमकां हांगा मेळचें ना आनी खंय पळोवपाक अशें. Every place has their own uniqueness. तशें हांगाय And आसा. we are so lucky we can just drive for 2 minutes and we can be here and sit for like hours without getting any distractions. It is so peaceful to sit here. The wind is fresh and the sound of water, you can just feel very good. It Yeah, can change your mood. like how we feel, it's you should also give that opportunity and that fulfillment to each and every people you get here. So yeah, this is a great place, and my only request is just keep this place very clean. जशी आसा तशीच आणि खूप वर्सा ही प्लेस उरपाक जाय. That's the only contribution we can do to our nature, earth, and our this secret gem over here.